माय मोगाचं येवकार हांव मनीषा जाधव. सुरवेक पळय आयचे हेडलायन्स. राज्यात अपघातांची माळ चालूच. बेरेस्तारा म्हापसा शिवोली रस्त्यार कारचो गोरवाक धपको. कारवालो म्हणटा सुमार 1.5 लाखांचो जाला लुकसाण. राज्यात ओव्हरहेड वायरिंगचो विषय जायत चल्ला गंभीर. म्हापसा पालिका आणि खोर्ली जंक्शना लागसर वीज खांब्याचेर वायरिंगच्यो जटा. कोणाचो बळी घेत म्हण लोकांक दिसपाक लागला भय. भारतातल्या चडशा वाठारांनी पावस सुरू. नितळ मळबाक लागून फकत गोंय उरला सुके. पूण सप्तकाच्या शेवटाक जावं येता बदल. 11, 12 आनी 13 तारखेर दर्यादेगेर घालून घेवपाची शक्यताय. आणि आता आजच्या कोकणी खबरो विस्तारान. राज्यात ओव्हरहेड वायरिंगचो विषय गंभीर जावन रावला. या वायरिंगाक लागून कितल्याशेच जणांचे बळी गेल्यात. म्हापसा पोरणे नगरपालिके लागसर आणि खोर्लीच्या उसपकार जंक्शनार लागसर वीज खांब्याचेर जटावरी वायरी हुंकळटाना दिश्टी पडटात. वायरिंगच्यो ह्यो जटा कोणाचो बळी वतकच जाग्यार पडटलो काय कितें थळावे विचारतात. पळयात तिनतीक्षा गांवकाराचो रिपोर्ट. आयज आमी पुराय म्हापशान खुबशे इलेक्ट्रीक पोल पळयतात आणि त्या इलेक्ट्रीक पोलांच्यो ज्यो वायरी आसता त्यो सद्या रस्त्या सकयल आमकां लोंबलेल्यो पळोवपाक मेळटा. खंय तरी आयज म्युनिसिपालिटीन ह्या सगळ्याचेर नदर दवरून ह्यो ज्यो वायरी आसा ह्यो कमी करपाची गरज आसा. बिकॉज आयज आमी पळयतात व्हडले गाडयो आसा ह्यो म्हापशेंतल्यान खूब फास्ट जाता आनी ह्यो वायरी घेवन वयतात. खंय तरी बेगीनचे बेगीन हेजे इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट म्युनिसिपालिटीन हेजेर लक्ष दिवन ह्यो वायरी आयज कमी करपाची गरज आसा. म्हापसा जी ओल्ड म्युनिसिपालिटी आसा थंय आमकां एक इलेक्ट्रीक पोल पळोवपाक मेळटा. तेचेर अश्योच वायरी आमकां लोंबलेल्यो पळोवपाक मेळटा. त्या भायर आमी हांगा उसपकर खोर्ले उसपकर जे शॉप आहा थंय आमकां अश्यो वायरी पळोवपाक मेळटा. हांगा मेन एक BSNLचो खांबो आसा तोय काडपाची गरज आसा. बिकॉज तेची कांयच गरज ना आनी हांगा खुबशे ट्रॅफीक जाता ह्या सगळ्या खातीर. सो बेगीनचे बेगीन आयज ह्या सगळ्याचेर नदर दवरून हेजे इलेक्ट्रीक पोल आसा जेंची गरज ना ते काडपाची गरज आसा. आनी ज्यो वायरी तेचेर विनाकारण लोंबलेल्यो आसा त्योय आयज काडपाची गरज आसा. मेन जंक्शन जे म्हापशा वाठारांतून जे खोर्ले जो भाग जो आसा आनी म्हापशेचो आमदार ह्या म्हापसा मतदारसंघातून निवडून येतात त्या पैकी एक मेन भाग 5 वॉर्ड हे एरियेक पडटा. 5 वॉर्ड हे एका ठिकाणी येता म्हणजे उसपकाराचें जंक्शन. हांगा कॉलेज स्टार्ट जायना फुडें स्कूल स्टार्ट जायना फुडें इतली गर्दी आसता की हांगा लोकांक गाडी हाडपाक व्हरपाक मेळना. पूण हांगा जे आमचे इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाचे ते थोडे केबल आसा आनी लोकांनी जे केबलाचे टीव्हीचे केबलाचे केबल हाडून सोडलेले आहा. प्लस हांगा सच्चीच गर्दी जाता. फाटल्या दिसांनी हांगा उसपकारान आपलो इल्लो जागो दिल्लो आनी जंक्शन वाडोवपाक दिल्ले. तशेंच एक सायडीक आनी कोणसो आसा म्हापशेचे आमदार सांगता तेजे मातशें कितें दिसता भावा कडेन माग मातशें तो तो मातशें वाडोवन घे आनी हांगासून जी गर्दी जाता ही गर्दी खंय तरी कमी जातली आनी लायटीचे केबल जे आसा आनी इतर केबल जे आसा बेगीनले बेगीन तुमी काडून घेवपाचे आनी हांगा आमच्या खोर्लेकारांक आनी भायरसून जे लोक कोण कोण येतात हांगा तांकां एकदम वेवस्था करून दिवपाची म्हूण मागता. गर्दी जाल्ल्या मुळे आमकां एकदम गर्दी हे त्रास जातात आनी लोकांक खूब हे जाता. लोक एकदम दिसता हे त्रास जातात तेन्ना जे वायर काडची. जे खांब्याचे वायरी आहात पळय ते लोंबतात खुबश्या जाग्यार. सो एक ओल्ड म्युनिसिपालिटी आहा पळय थंय एक खांबो आहा तेजेर असो गटेर कसो वायरी सगळे लोंबलेले आहात ओल्ड म्युनिसिपालिटी. तशें पळोवंक गेल्यार आमी खोर्ले आसा खोर्ले पासून पळोवंक शकतात तुमी खांब्याच्या वायरी पोलियो बीन लायनात आनी घरा कडेन कशें लोंबलेले आसात. सो आतां पावसाचे दीस वारे येता पावस पडटा झाडां सगळीं पडटात वायरींचे आनी वायरीच्यो सगळ्यो पडटात आनी शॉर्ट सर्कीट जाता. सो हांव म्हापसा नगरपालिके कडेन मागता आनी इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटा कडेन मागतात ते वायऱ्यो बेगीनच्या बेगीन खाली आहात ते काडून घेवच्या आनी लोकांच्या जिवा कडेन धोकोय आसता की शॉक लागून लोक मरूं शकता अशेंय जावं शकता. तेज्या खातीर हांव मागता नगरपालिके कडेन आनी इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटा कडेन ह्यो वायरी बेगीनच्या बेगीन काडून घेवच्यो. जे लायटीचे जे खांबे आहात ते सामके रस्त्याक आहात आनी वायरी सामके जमनी लोंबतात. ट्रक सुटना कांय सुटना लोकांक खूब त्रास जाता आनी पावसान तर सामकेच ते शॉर्ट सर्कीट जाताले. तेजे पावसा पयलीं हे सगळ्यो वायरी वयर खांबे काडपाच्यो जे खांबे रस्त्यार आहात ते सायटी करून घालपाचे आनी ज्यो वायरी आहात ते वयर घेवपाक नाल्यार काडपाच्यो आनी लोकांक खूब त्रास जाता. आनी ट्रक येता ते सामके केलीच्या टायम वयर उगटात आनी ती वायर शॉर्ट हे येता वायर शॉर्टकट जाता तेन्ना ते बेगीन पावसाची वायरी काडपाच्यो.
जाल्यार म्हापशेचे मसनभुंय लागसर बेकायदेशीर बांदकामां चालू आशिल्ल्यान हे घडणुकेचेर खर कारवाई करची अशें थळाव्यांनी मागला. पळयात. आतां आमकां काल कळोन येयलें की हांगासर कितें तरी जागो जो आसा मुसुंडीचो पळय हो भाड्याक दिला कोणाक तरी आनी ते कांय डिटेल अजून गावना. तरी आयज ITI म्हापशा घातल्या म्युनिसिपालिटीन आनी आयज सब रेजिस्टर एरिया आहा पळय जी सोसायटी रजिस्ट्रेशन तेका एक ITI घालतलो हांव आनी तेंची डिटेल सगळी मागल्या आनी हे म्हाका कांय कळना आतां हेंचे मुसुंडी आतां ग्राउंड +1 मुसुंडी वयर बांदता बीन जाल्यार ते काय कोणाक ITI घुसपोवपाक लोकांक अशें मेल्लेलें कांयच कळना हेंचे कितें झोल आहा पळय हांगासर. हे कमिटीचे काय अजून पासून पब्लीश जावपाक ना अजून कांयच डिटेल येवंक ना पेपरार बाबा ही मुसुंडी जागा ओपन आहा पळय ती कोणाक तरी आमी दिता म्हणून. हे इतले गरीब लोक आहा तांकां जागो दिवत आसलो. हे श्रीमंतांक जागो दिवन आनीक तांकां श्रीमंत करता हेंच ते रामराज्य काय म्हणटाले पळय ते मागता हेंचे कडेन की हेचे बेगीतले बेगीन डिटेल भायर येवपाक जाय हे कामाची कितें आहा ती. आनी हे कोण कितें चल्ला पळय ते एक्सपोज जावपाक जाय. आमची म्हापशाची मुसुंडी आहा वैकुंठ धाम थंय तेज्या वयल्या सायडीक आसा हांव मातसो. आनी आतां एक हांव अभ्यासा हांगाच्यान पास जातालो तेन्ना पळयलें की हांगासर भितर पयलीं पायपां बियपां दवरली ती कोणाक रेंटाक दिल्ले तेंच्यांनी. ती आतां पायपां बियपां तेंच्यांनी खाली केला आनी भितर आतां कसलें कन्स्ट्रक्शन चालू आहा. वयर आतां शेड कितें बांदल्या ती कॉन्क्रीटचे तेंच्यांनी खांबे वतल्या आनी कितें आतां JCB घालून कितें करता हे. हो आतां आमचो एक्चुली फूल हांगाच्यान सकयल पर्यंत मुसुंडीचो जागो हो. भितर मदच्या सायडीक आमची मुसुंडी आसा स्मशान भुमी. आतां हो आतां जागो हांगासर तुमी आतां कोणें कमिटीन दिला कोणें दिला आमकां खबर ना पण हेंच्यांनी पेपर पब्लीश केला बाबा ही कोणाक प्रॉपर्टी रेंटाक दिला कितें दिला तें. हांव आतां आयकता की हो जागो शोरुमांक दिला म्हणून व्हडल्या गाडयेचो शोरूम कितें येता म्हणून हांगासर. पण तुमी हांव कमिटीक रिक्वेस्ट करता की तुमी बाबा पब्लीश केलो हो पेपरार तुमी एडवर्टायजमेंट दिल्ली की हो जागो बाबा आमी अमको अमको एरिया की शोरुमांक दिता आनी कित्याक दिता म्हणून आमी वाचूंक ना आनी आमी आयकोंकूय ना. आमी काम घेता काम दिला काम घेतलें पण पात्राचें नांव तुका खबर ना. पात्राचें नांव खबर आसूंक जाय न्ही. ते कॉन्ट्रॅक्टराक विचार मरे पात्राचें नांव कॉन्ट्रॅक्टराक फोन मारून विचार. तुझ्या कॉन्ट्रॅक्टराचें नांव कितें तूं आतां कॉन्ट्रॅक्ट घेतला तेजें नांव कितें. हांवें कॉन्ट्रॅक्ट आमचे आसा फॉर्म आमी आमचे म्हणिना. गोवा 365 खातीर नितीक्षा गांवकार, मनीषा जाधव आणि भक्तीपै बाळगी. राज्यात अपघात थांबपाचे नाव घेनात. बेरेस्तारा म्हापसा शिवोली रस्त्यार कारीन रस्त्यार भोंवपी गोरवाक धपको दिलो. हातूंत गाडयेचे भोव लुकसाण जाले. सुमार 1.5 लाखांचो खर्च आशिल्ल्याचे ड्रायव्हरान सांगले. पळयात. हांव म्हाजी लेन वयतालो म्हाजी सायडीक मदें सडनली तो कितें धिरी जाले काय कितें जालें कोण जाणा पाडो मदेंच येयलो. आतां शिंग काय कितें ताणें गाडयेचेर मारली डॅमेज जाली. आनी तो थंय धक्को गाडयेक धक्को बसलो आवाज येयलो म्हाका हायड करून सडनली अटॅक कसो अटॅक करना ते भशेन अटॅक कसो. मागीर तुमी रस्त्यार कशी घेतली गाडी. हय गाडी आमी रस्त्यार मातशी मुखार गेली आनी सायडीक धरली आवाज येयलो पळय जाल्यार गाडी राखी डॅमेज हय डॅमेज जाल्या. कितें डॅमेज जाल्या गाडये डॅमेज आरसो गेला रेडिएटर गेला बॅटरी कोण हें गेला लायट गेल्या ऑलमोस्ट आतां तुका सांगो जाय चौगुले गेली सांगता कोण जाणा. पण पूर्ण फुडल्यान डॅमेज ऑलमोस्ट एप्रोक्सिमेट कितलो कॉस्ट आसा दिसता. आतां 1.5 लाख मागीर 2 लाख कितें सांगता तेंचे दिसता आमकडे काय खबर ना. काय खबर ना कितें सांगूंक सोदता अशें बेवारशी गायी जेन्ना रस्त्यार भोंवताय. आतां गाय भोंवताय रस्त्यार ती आतां कोणाची आसतली ती ओनर 3-4 गाय त्यो 2 जाण पाडे ते आनी धाकटी भुरगीं कोण आहा तेची ती आहाय थिंगा ते रस्त्यार आतां कोणी तेणी सोडल्या येता बेश्टे रस्त्यार तांकां तो ओनर ना कोण ना कितें एक्शन जावचें अशें दिसता ओनरांचें. म्हणजे ओनराचें कितें पूण एक्शन जावंक जाय न्हू कित्याक बाबा तेणी बांदून दवरूंक जाय न्हू बेश्टे सोडले म्हणून जायना. त्यो वयर ती सांगताय ती कोण सांगताय न्ही भाजी हांव डेली येताय म्हण तिका ती गार्बेज कलेक्शन करताय ती डेली भाजी हावपाक येताय म्हण हिंगा हय डेली आसताय न्ही भाजी म्हणजे हांगासर कचरो उडयता. कचरो वयता तो कचरो ती खावपाक येता. ती हावपाक येता. ओके आतां तुमचो कितें प्रोसिजर कितें करतले तुमी आतां फुडें. आतां प्रोसिजर म्हणजे आतां कंपनीन वता न्हू गाडी कितें करची पडली सारकी न्हू. ओनराचेर कितें एक्शन सोदपाक अशें कितें कशें जातलें आमच्यान कांय सांगूंक जायना ओनराक तुमी कोणें सांगचें आतां आनी गोवोरमेंटान कितें ना सांगचें बाबा एक्शन कशें कितें करचें न्हू. गोवा 365 खातीर नितीक्षा गांवकार, मनीषा जाधव आणि संगीता ओली. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसवा उपरांत परतून एकदा येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो.
धाकटेभाट डोंगरे सरकारी नळांतल्यान किड्यांचे उदक आयिल्ल्यान खवदळ पाताळलो. सांतांद्रेच्या लोकांनी भलायकी अधिकाऱ्यांकडेन कागाळ केली. कांय जाणांची भलायकी इबाडली. पीडब्ल्यूडीच्या अधिकाऱ्यांनी उदक तपासणे खातीर धाडला. मजगती सांतांद्रेच्यो सगळ्यो पोरण्यो पायपलायनी बदलून नव्यो घालच्यो अशें आमदार विरेश बोरकारान मागला. धाकटेभाट डोंगरेर आयतारा पीडब्ल्यूडी वॉटर लायनीच्या नळांतल्यान किड्याचे उदक आयले. कांय जाणांक ओकारे येवपाक लागले. नळांतल्यान बुरशें उदक येता अशें कळटकच एकूच बोवाळ जालो. थळाव्यांनी भलायकी अधिकारी पीडब्ल्यूडीक कळीत केले. तांणी येवन तपासण्यो केल्यो. पायपलायन बदलतले अशें पीडब्ल्यूडी अधिकाऱ्यान सांगला. सांतांद्रेचो आमदार विरेश बोरकारान मिडियाक सांगले. आयकात. जो आमचो डिपार्टमेंट ऑफिसर आसा तांकां सांगला की आमी फूल जी पायपलायन आसा तिजे एक सर्वे करुया, खंय खंय अशे इश्यूज आसा कित्याक हेच्या पयलीं थोडे कडेन फुटलेल्यो पायपलायन अश्योच रश जावन आनी फुट्टा सो हे आमी सारको हें करुया, चॅक करुया. हेच्या पयलीं हें जावना, हेंय सांगपाक सोदता. हेच्या पयलीं हें जावना आनी तेका कारणाक लागून आतां आमचेर प्रेशर येता की सगळींच कामां वांगडा जाता. आतां हालींच आमी शिरदोनची पायपलायन अशीच इश्यू जातालो, शिरदोनची पायपलायन रिप्लेस करून गेली. थंय गोवा वेल्या मास्करन्स वाडो थंय अशेच इश्यू जातालो, थंय पायपलायन आमी रिप्लेस करून जीआय पायपलायन रस्टेड जाल्ल्यो थंय रिप्लेस करून घेतल्यो. पायान थंय आमी रिप्लेस करून घेतली. जुवारीर थंय आमी पायपलायन रिप्लेस करून घेतलेल्यो आसा. जुवारीर जो एरिया आसा जुवारीर आनी मोरगांव थंय आमी रिप्लेस करून घेतले. सो कितल्योश्यो पायपलायनी आतां आमचेर लोड पडटा कित्याक परत परत आमकां पायपलायन रिप्लेस करची पडटा. भाटी रिसंटली आमी पायपलायन रिप्लेस केल्ल्यो आसा. सो चडश्यो पायपलायन ज्यो जीआय पायपलायन आसा त्यो वर्सां जाली, तांकां 40 वर्सां सुमार जाल्ली आसा आनी त्यो रश जाता. आतां रश जाल्ल्या कारणान त्यो रोखड्योच पिड्यार जाता. ना किडे म्हटल्यार तेच सांगता तुका, जेन्ना पायपलायन रश जाता आनी ते समज फुटली पायपलायन नाल्यार ते फुटले लिकेज जाली जाल्यार तितून भितरल्यान कंटमिनेशन जावपाक शक्यता आसता, खंयच्यानय जावपाक शक्यता आसता. आनी ते आमकांय खबर आसा, सगळ्यांक प्रत्येक जाणांक तें कळटलें कित्याक कॉमन ते सेन्स ती कित्याक उदक येयलें जावं गटराचें जावं आनी खंयचें कितें उदक तेका मिक्स ना कशें आसा. आतां सायडीक खंय गटर आसा उदक फ्लो समज जाता जाल्यार उदकाचो सायडीच्यान तो हें जाता. मातयेन बसून केन्नाय कितें आसपाक शकता, डिफरंट वर्म्स आमच्या मातयेनूय आसा. सो ते हें जावपाक शकता, मिक्स जावपाक शकता, गटरांचें मिक्स जावंक शकता. सो हें कितें आसा हांगाच न्हू दुसरे कडेन बसून आमी तांकां सांगलां की आमी सगळे कडेन चॅक करुया. पीडब्ल्यूडीक सांगलां आनी खंयची पायपलायन जी पिड्यार जाल्ली आसा, ओल्ड पायपलायन आसा, थोडेच कडेन न्यू आसा, चडश्यो ज्यो ओल्ड पायपलायन आसा त्यो आमी सगळ्यो रिप्लेस करून घेवया. पीडब्ल्यूडी हो रिपोर्ट भलायकी खात्याक धाडटली. तो मेरेन उदका पुरवण टँकरांतल्यान करतले, आमदार विरेश बोरकारान सांगले. उदकाक समज समस्या प्रॉब्लेम आसा जाल्यार आमी सगळ्यांक वॉटर टँकर धाडून सद्याक तरी म्हणजे टायम बींग वॉटर टँकराची आमी सोय करतले. ते आतां रिपोर्ट येयले नंतर कळटलें कित्याक पीडब्ल्यूडीन ते आमकां डिसिजन दिवपाक जाय. पीडब्ल्यूडी जेन्ना सांगतले हय गरमेच्या दिसांनी आमकां खूब प्रॉब्लेम जाता. मागीर फाल्यां म्हाका दिसता फाल्यां रिपोर्ट येतलो आमकां. सो रिपोर्ट येयल्या नंतर ते डिसिजन घेतले कितले दिसांनी. हय सायड हेल्थ ऑफिसरान बीन तेंच्यांनी हें केल्लें आसा आनी जो रिपोर्ट आसा पळय तो रिपोर्ट आमी हेल्थाकूय मागीर धाडटले, मीन्स पीडब्ल्यूडी थ्रू तांकां वयतले. गोवा 365 खातीर विलियम रॉड्रिगीस, जवाहर बर्वे आनी सानिका नागवेकर. 8 आमदारांचे अपात्रतायेच्या दुसऱ्या पेटिशनाचेर फाल्यांच्यान हियरिंग सुरू करचे काँग्रेसीन सभापती कडेन मागला. 90 दिसां भितर निर्णय दिलो ना जाल्यार कायदेशीर पावलां उबारतले, गोंय प्रदेश काँग्रेस अध्यक्ष अमित पाटकरान सांगला. दिगंबर कामत आनी मायकल लोबोच्या विरोधातली याचिका सभापतीन भायर आयला. मायकल लोबो आणि दिगंबर कामतीच्या विरोधात दाखल केल्ली अपात्रता याचिका सभापती रमेश तावडकरान भायर आयल्या. ते फाटभुंयेर अमित पाटकरान ही मागणी केल्या. काँग्रेसीच्या 8 आमदारांनी पक्षांतर केले. काँग्रेसींतल्यान भाजपांत गेले. ताचे आदी 8 जाण पक्षांतर करपाचे आसात. कारवाय करात अशी याचिका काँग्रेसीन घाल्ली. 8 जाण भाजपांत गेल्या उपरांत दुसरी याचिका घाली. ताचेर सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशा प्रमाण 90 दिसां भितर सभापतीन निर्णय घेवपाक जाय. तशें केलें ना जाल्यार कायदेशीर पावलां आमी उबारतले, काँग्रेसीन सांगलां. रिझल्ट वॉज एक्सपेक्टेड कित्याक स्पीकर हो बीजेपी सरकाराच्या बेन्साचेर काम करता. ताचे लिगल रेमेडीज आमचे लॉयर आर इवॅल्युएटिंग वॉट इज टू बी डन. पूण आतां म्हजी मागणी आसा आनी वी डिमांड टू द स्पीकर दॅट जी दुसरें पिटिशन आमी फायल केल्लें दॅट इज ऑन दॅट 8 पीपल हू हॅव एक्चुअली डिफेक्टेड. हें पिटिशन आमी डिफेक्ट जावच्या पयलीं फायल केल्लें की अशें अशें ते मुवमेंट करता हांकां डिस्क्वॉलिफाय करचें. ताज्या उपरांत सप्टेंबरान ते एक्चुअली गेले 8 जाण. सो तें पिटिशन आतां स्पीकरान ताबडतोब फाल्यांच्यान ताचें हियरिंग चालू करचें
ताणें हायकोर्टाक एफिडेवीट दिल्लें की हें पिटिशन डिसायड जातकीच ती आपूण घेता. तेजो सुप्रीम कोर्ट जजमेंट विच सेज दॅट विदीन 90 days ही हॅज टू डिसायड ऑन दॅट मॅटर. सो फाल्यांच्यान ताणें तें चालू करचें आणि विदीन 90 days he has to decide on those 8 people. Now if he fails here to decide within 90 days, we will take the legal remedies कितें आसा ते. 9 जुलयाक मायकल लोबो, 10 जुलयाक दिगंबर कामतीन पक्ष बदलिल्लो. त्या उपरांत फुडलें जोत तशें फाटलें जोत म्हणटात तशें ह्या बड्या लिडरा फाटोफाट दिलायला लोबो, आलेक्स सिक्वेरा, संकल्प आमोणकर, केदार नायक, राजेश फळदेसाय आणि रुडाल्फ फेर्नांडिसानूय भाजपांत प्रवेश केलो. गोवा 365 खातीर विल्यम रॉड्रिक्स, जवाहर बर्वे आणि भक्तीपय बाळगी. लिगल नोटीस धाडूनय वेदांता कोमनीदाद जमनींतल्यान खण माल चोरून व्हरता. सुटयांचे दीस पळोवन कोणाक कळनासतना ही माल चोरी चल्ल्या. माल चोरपाचे बंद केले ना जाल्यार फॅमिली सयत सगळे गांवकार येवन आंदोलन करतले. फुडल्या घडणुकांक सरकार जबाबदार आसतले. दिवचल बॉड्डे कोमनीदाद कमिटीन शिटकावणी दिल्या. कोमनीदादेचे जमिनीन दिवचले वेदांता खणमाल काडटा. थळाव्यांच्यो जमिनी वापरल्यात पूण लुकसाण भरपाय मागूनय दिनात, कोमनीदादाचे म्हणणे. तांणी वेदांताक लिगल नोटीसय धाडून पळयल्यो पूण ओर काडप चालूच आसा. ते बेकायदेशीरपणान माल काडटात असो कोमनीदादेचो आरोप. आयकात धनंजय पळाक. आयज जे आमी हांगा उबे आसा ती मायनींग एरिया आसा आनी रायट सायडीन म्हाज्या रायट सायडीन आमचें देवूळ आसा, आमची शेतां आसा, फुडें आमचो गांव आसा. बिकॉज ऑफ दीस मायनींग आमचो सगळे लॉस जाल्ले आसा, डॅमेज जाल्ले आसा. तेका लागून आमी मायनींग सुरू जावची हें आमचें इंटेंशन आसा. बट सेम टायम आमकां जे कितें डॅमेज जाला, आमकां लॉस जाला आनी आमी जे कितें डिमांड केलां, आमकां जे कॉम्पेन्सेशन मेळपाक जाय तें आमी वेदांता कडेन ऑलरेडी आमी तांकां इन रायटींग दिल्लें आसा. पण आता अशें जालां की तेंच्यांनी आमकां ग्रांटेड धरला आनी आमी ऑलरेडी हांगा एक बोर्ड मारला की आमच्या प्रॉपर्टीन ट्रेसपास करचें न्हू म्हणून. आनी सेजा वेदांता मायनींग आमी 29 एप्रिलाक एक लिगल नोटीसूय धाडला की अनलेस एंड अनटील आमचो जो पर्यंत लीज एग्रीमेंट जायना, आमचे डिमांड जो पर्यंत तुमी फुलफील करिना तो पर्यंत आमच्या प्रॉपर्टीन येवन आमचो ओर काडूं नाका म्हणून. 14 एप्रिलाक तेंच्यांनी येवन हांगासून एकदां ओर काडलो. आमी हांगा येयले तेंकां ते हांगासून पळोवन गेले. परत काल जेन्ना इलेक्शन जालें आनी काल आनी पयर ह्या 2 दिसांनी तेंच्यांनी परत आमचो ओर काडलो. चोरून येवन हांगासून ओर काडटा आमकां सांगिनासतना. आतां ही लोकेशन जर पळयलें आनी आमचो गांव जर पळयलो जाल्यार हांगा येवपाक तितलें आमकां फिजिबल ना. बाय वॉकिंगूच आमकां येवचें पडटा. ते येतात हांगासल्या मायनींतलो ओर काडटा आनी वयतात. हांगा जो ओर मेळटा तो सगळ्यात हायस्ट ग्रेड मेळटा, 63 ग्रेडाचो ओर मेळटा आनी तेजेरूच तेंचो लक्ष आनी येवन थंयच बकेट मारून ते आमचे व्हरता. हो जो आमचो बोर्डे कोम्युनिटीची एरिया आसा ही बोड्ड्या गांव तड म्हणटा ती, ज्या जाग्याचेर सातेरीचें देवूळ आसा, सकयल आमची सगळी लोकांची शेतां आसा. वाळशी बोर्डे फार्मर्स एसोसिएशन मार्फत ही सगळी जे शेतकरी आसात ते जायत्या वेळाचेर प्रत्येक कंपनी कडेन मागणी करीत आसा की आपली शेतां, ज्या शेतान आतां मायनिंगेचो सगळो सिल्ट व्हांवन जो शेतान वयता पळय थंय कंपेन्सेशन दिवचें. पण वेदांता आयज येयल्या वेदांतान खंयच्याच शेतकऱ्याक अजुनूय कंपेन्सेशन दिवंक ना. त्याच प्रमाणे आमचें देवूळ जे सकयल आसा ते एकदम मायनिंग लिजाच्या तेंकोन आहा. आता हे एक्सट्रॅक्शन हांगा तेंच्यांनी जे सुरवात केल्लेलें आहा त्याचे वायब्रेशन्स, त्याचो वायब्रेशनाचो इफेक्ट सुद्दां आमच्या देवळाचेर जाता. आनी आमच्या देवळा जे रिपेर्स आनी रिनोवेशन्स कितें करपाक जाय पळय तेच्या बद्दल सुद्दां वेदांता कसलीच आपली तयारी दाखयना किंवा आमकां कसलें आश्वासनूय दिना. जे कितें आमचे डिमांड्स आसलेले, जे गांवा खातीर डिमांड्स आसलेले ते बोर्डे कम्युनिटीन तेंच्या कडेन अजून पर्यंत म्हाका दिसता 5-6 म्हयने जाले आमी तेंच्या कडेन सांगीत आसा, पण ते कसलोच कांयच आयकपाक तयार ना. आनी हेचो सगळो परिणाम आमच्या गांवाचेर जातलो, जेणे करून आमची जी आतां देवळां आसा तेचें अस्तित्व नश्ट जावपाची आतां स्थिती जावन येयलेली आसा. वेदांता अशा स्थितीन एक्सट्रॅक्शन करता की दिसाक म्हाका दिसना रातचे सुद्दां दिसाचे जायत्या वेळाचेर येवन मोठी मोठी मशिनरी घालून तेंच्यांनी भर आमच्या देवळा कडेन तेंकोन येवन हांगा एक्सट्रॅक्शन सुरवात केलेलें आहा आनी जे आमच्या गांवां बोड्ड्या गांवां खातीर खरेंच हार्मफूल आसा. मजगती कंपनीक लिगल नोटीस धाडल्याच तरीकय हाय ग्रेड ओर मेळटा आशिल्ल्यान मायनिंगवाले येवन माल खरवडटात म्हण काल दिवचल पुलिशेन रितसर कागाळय केल्या अशें बोर्डे कोमनीदादचो अध्यक्ष धनंजय पळान सांगले. म्हणून आमी काल पुलीस स्टेशनाचेर आमी बिवचले पुलिसांचेर एक फॉर्मल कंप्लेनूय केला. त्या संदर्भात पीआयन आमकां आफयलेले, पण आयज पीआय येवंक ना. एएसआयन आमकां हँडल केले आनी तांकां सांगलें की डॉक्युमेंट हाडून दियात म्हणून तुमी, जे तुमच्या कडेन लीज एग्रीमेंट आसा किंवा तुमकां जर गव्हर्मेंटा कडल्यान जर कितें परमिशन जर मेळ्ळा जाल्यार तें परमिशन आमकां हाडून दियात
तेंच्यानी आफ्टरनून हाडून दिता म्हणून सांगला, पण आमच्या म्हायती प्रमाणे त्यांच्याकडे तसे डॉक्युमेंट काय ना, म्हणून ते रातचे येतात, सकाळचे येतात असे वेकेशन असले, हॉलिडे असले काय येवन ते हांगा आमचो ओर व्हरता. सो आमी आयज पुलिशेकूच सांगला आणि आयज आमी मिडिया मार्फतूय सांगूंक सोदता की आमचे 250 गांवकार आसात विथ फॅमिली आमी हांगा घेवन येतले. जर ते आमच्या प्रॉपर्टीन जर ट्रेसपास तेंच्यांनी जर केलो जाल्यार आमी विथ फॅमिली घेवन येतले. मागीर जर लॉ अँड ऑर्डर कितें इश्यू जालो जाल्यार आमी ताका रिस्पॉन्सिबल ना. आमच्या प्रॉपर्टींतले जर तेंच्यांनी जर चोरून व्हेले ओर जाल्यार आमी ताका ओगी रावचे ना. गोवा 365 खातीर महेश गोवेकार, जवाहर बर्वे आणि भक्तीपय बाळगी. परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसव. विसवा उपरांत परतून एकदा येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. राया एफसीन वाळपय एफसीक हारयलो. 5-1 अशा गोल फरकान राया एफसीन वाळपय एफसीचेर जैत जोडले. एस्ट्रोटर्फ खेळामाळ्यार जाल्ले GFA अंडर-13 फुटबॉल मॅचीन राया एफसीन वाळपय एफसीक 5-1 अशा गोल फरकान हारयलो. गोवा 365 खातीर संदीप तुयेकार, गौतमी गांवकार आणि संगीता ओली. भारतातल्या चडशा वाठारांनी पावस सुरू जाला. गोंय सुके उरला, मळब नितळ आसा. पूण IMDच्या अदमासा प्रमाण सप्तकाच्या शेवटाक बदल जावं येता. 11, 12 आनी 13 तारखेर दर्या देगेर पावस पडपाची शक्यताय आसा. शुक्रारा उष्ण हवामानाची शक्यताय आसा. दनपारां तापमान 34 डिग्री सेल्सियसा मेरेन पावपाचो अदमास. राती 25 मेरेन देंवो येता. भोंवतणचे तापमान कितलेशेच अंश चड आसतले. ह्या वेळार उदक आणि इलेक्ट्रोलाइट चालू दवरात. हवामान विभागान गरमी मतीन घेवन सल्लो दिला. 11, 12 आणि 13 तारखेर पावसाचो अदमास. शेनवार मेरेन सुके हवामान. शुक्रारा कांय प्रमाणात मळबात दाटतली कुपा. तापमान सामान्य परस चड. शुक्रारचे तापमान 34 आणि 25 डिग्री सेल्सियस. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. गोवा 365च्या आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमचे वेबसायटीर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर फॉलो करात आमचो फेसबुक आणि ट्विटर अकाउंट. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365. मोग आसचो.